आवाज कोणाचा आवाज कोणाचा ही सगळी जाण्यासाठी चिमोल करा पेटून आहे आवाज कोणाचा आवाज आवाज कोणाचा आवाज कोणाचा आवाज कोणाचा आवाज कोणाचा आवाज कोणाचा आवाज कोणाचा आवाज गांधी काढताना ते मोरे हा रेशन कार्ड दिला का आणि वोटिंग कार्ड दिला का ते एक वापस करा वोटिंग कार्ड दिला का और दिला का केले लायसन केले ते पेपर वकील हातीले कोश केले पण हे गव्हर्मेंटाचेर केदे व्हडले तापोवन आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर येदो व्हडलो हा तूं आपलो पोजिशन घेवन हाय गोंयचो राखणदार हाय तूं पूण तुकडेन तर हें जायना वयल्या ऑर्डरीक रावता जाल्यार आनी उरलां कितें वयलो सोट्यान दबावाक लागून हें उरलां ना तर चीफ मिनिस्टरान म्हणे येताले ताका सांगो येताले डेलिगेशन गेल्यार ओके तुमकां नाका आमी आमकांय नाका आमी दुसरो सायड पळयता सो हें दाखोवपाक दिसता म्हाका सीएम आमचो वयता हिंगा लोकांक घेवन आदीक करून एसटी लोकांक हो दबाव घालून हो येसलो प्रोजेक्ट हाडून जे वॉटर बॉडीज आहा पळय त्यो काबार करपाचो मादय तर केली वॉटर बॉडीज काबार आहा आनी वॉटर बॉडी कडेन कोण लोक आहा हो एसटी समाज आहा ह्यो जाता हिंगाच पळय ना चिमोल आहा करमय आहा तिन्ना मेलावली हे सगळे डिस्प्लेस करपाक एसटी लोकांक आनी भायलो लोक हाडून ही युनिटी करपाची म्हाका चड दिसता मारेन आता लोक आता म्हणटा आयज आमी असेंब्ली वयतले आनी आता इतलो पुलिसाचो बंदोबस्त दिसता कितें सांगपाचें गव्हर्मेंटाक तेचे पयलीं तुमी स्क्रॅप करा आयज असेंब्ली चलता गोंयकार आमी सुसेगाद हेजो लागून आमी लॉ हातीन घेवंक ना खंयचेच येना जाता पळय तें पूण दबाव हाडटात कोण पुलीस फोर्साचेर तेंचेर दबाव हाडून हें करतात इन्स्टिगेट करतात म्हणजे तुमी हें करात पिसफूल प्रोटेस्ट करतात तिका पुलिसीचो दबाव हाडटात सो हेका लागून हांव मागता आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन
आणि जे कोण अधिकारी आहा पळयचेर बाबा हे फुडें आमी एस्कुलेट करनाका न्ही हिंगा तुमकां कोर्टाचे दिल्या ते 2 तुम्ही प्रोजेक्ट तुमचे नाका हे जाले स्क्रॅप केले आणि हो तिसरो प्रोजेक्ट ह्याच जाग्याचेर घालतात हो तुम्ही चिंतात बरे आणि हो प्रोजेक्ट तुम्ही स्क्रॅप करता म्हणून योगाच दित्या फिनिश मॅटर इज ओवर. थँक्यू. जेन्ना कोर्ट सांगता तुमकां जेन्ना लोक सांगता तुमी इतले तुमी हट्ट कित्याक करता रायट. सो दॅट इज द क्वेश्चन. सो हाज्या वयल्यान दिसता की फॉर भारतीय जनता पार्टी पर्सनल प्रॉफिट अँड पॉलिटिक्स इज अबाव पीपल. तुम्ही स्वतः एक एडवोकेट सो ह्या ऑर्डरीचेर तुम्ही कितें लक्ष बी घातिल्लें की तशें कितें आसा कारण ब्लू पोल्स आसात तेच धरून मागीर खंय तरी अपील जाता जावं हायकोर्टान ताजेर तुम्ही कितें लक्ष घातलां. हांव एक्चुली एडवोकेट न्ही हांव सिवील इंजिनियर. पूण कितें आसा जेन्ना आमी पॉलिटिक्सान आसता सायडाचें मातशें हें दवरपाचें आसता. एडवोकेट आसा तातूंत एक्चुली आमचेच मेंबर एडवोकेट मॉलिसा सिंग आनी बरे तरेन आम्ही पयलेच्यान सपोर्ट आहा चिंबलकारांक. आमी सांताक्रूजचे पंच आमचेय बॉन्डवॉल लेक आमकां प्रोटेक्ट करूंक जाय. आमी फूल सपोर्ट करता चिंबलकारांक आनी आमी तांकां अमृतान करता सगळे आमच्यो माय कितल्यो कितल्यो जाणट्यो बायली येयल्या ते लेसन सगल्यांक आख्खे गोंय जेन्ना आपणाच्या गांवांत संकट येता तेन्ना भायर सरोंक जाय लोकांनी ते आमकां एग्जाम्पल दितात. सो आमी तेंच्या बरा आसा. तुमचो एक लेख आमी घेतलो तो आमकां गमला की तिका एक 8 माळ्यांचें बिल्डींग पास जाला. आयज एक्चुली मिटींग आसली हांव मिटींग सोडून येयला पूण हांव ते वील टेक अप दॅट बॉन्डवॉल 8 माळ्यांची बिल्डींग लायसन्स दिला म्हणून तुमची चळवळ जातली बेगीन जातली. चिंबलकारांक फोन आमकांय मातशें उर्बा येता आमी करतले कालापूरकारूय सोडचे पळय मरे आमकां लॉस भुरग्यांक बायलो भायर सरल्यात कालापुराय जातले 100% आमी करतले. तुमची ती बांबोली पिढी आसा बांबोली पिढी आसा ती तुमचे वयर न्हू बॉन्डवॉल पीडीए बांबोली पीडीए आय डोंट नो पूण तेजेर 300 FIR दिला तेणी आतां ते बॉन्डवालाचे येयना. I have seen the paper. A plan is passed of 2 silt and 6 floors up, and the builder has paid 11 lakhs for extra FAR. So we'll take this up after maybe next week after today in the meeting. So I'll just see if Panchayat is giving license because I have put an objection that no license should be allowed for high-rise building because same issue like Chimney only. So we'll take up this issue now. Today in the meeting, if they allow this, we'll take this up. But ground plus one is okay for you. Yeah. For one barik log kon घर बांधून आसतले भुरग्याचे फाटले सदांच आसतले भुरग्याचे फाटले आनी गांवचे फाटले आनी आमचे गोंयचे भुरग्याच्याच फाटल्यान आसतले. That's to be with the people. And it is not for people. It is for politics. आमकां खूब मनाक त्रास जाता तेन्ना आयज जशें पळय ज्या वेळार आमच्या गोंय स्वतंत्र क्रांती जाल्ली तशीच आयज ह्या आदिवासी लोकांक आपल्या हक्का खातीर प्रत्येक गांवांनी ही क्रांती करपाक हो सरकार उठलेलो आसा. कित्याक ह्या सरकाराक हे जो बारीक समाज आसा हो समाजाक लोकांक सोपोवन तांकां आपलो जो हुकुमशाहीचो जो पोर्तुगीज सरकार चलयतालो तशें हांच्या BJP सरकाराचे गोंयचें राज्य करपाचें आसा जे हे आदिवासी लोकांक काबार करून. तेन्ना ह्या सरकाराक आमी सांगूंक शकता जर आदी मानव हो आदिवासी म्हणटा तसोच हो आमचो हक्क आमी हो राखपा खातीर मार प्राण केलो तरी आमी आमचो हक्क आमी सोडचे ना इतलें तुका सांगता. मी कितले तरी आमचे अत्याचार करपाचो प्रयत्न केलो आमी फाटी जातचे ना. आमी प्रत्येक अत्याचाराचे एक चुकीन उत्तर दितले.
सोडचे ना जिंकले बघा सोडचे ना सोडचे ना जिंकले बघा सोडचे ना आम्ही तुमचं पहिलीच सांगले न्ही बिकॉज फॉर भारतीय जनता पार्टी पर्सनल कोर्ट ने बोला है पंचायत को बोला तो हम लोग 3 बजे तुम लोग उसको रिवोक WRD आणि हे उदक इरिगेशन पर्पज व एका एग्रीकल्चर पर्पज हे यूज करून हे करून आणि हांगासर हो लोक पळय हा ST कम्युनिटी भाजीपालो कोर्ट करता तेंचे दुसरे असले प्रोजेक्ट घालता एम्प्लॉयमेंट म्हणटा ते मोबायल एम्प्लॉयमेंट कितलो जालो गव्हर्मेंट लँड आहे तुम्ही गव्हर्मेंट लँडार पण इलिगल बांद्यार म्हज्या घरा स्किमान तुम्ही लिगलायज करूंक शकता हे गव्हर्मेंट लँड लोकांक लागून सोडूंक शकना म्हणून गव्हर्मेंटाक न्हू क्लियर विजन ना जाय
सर कल आप सीएम के पास गए थे, सीएम ने आपको क्या बोला है? सीएम ने बोला कि आप और थोड़ा टाइम दे दो, नीति मोल हम लोग स्केप करने वाले नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या है पार्क और यूटी पार्क दोनों हम लोग करेंगे और वो प्रिजर्व करेंगे, लेकिन हमें वो मानने नहीं है। नीति मोल हमको ठीक चाहिए, इसलिए हमको बोला है, हमने जो प्रोटेस्ट करके रहेंगे। सर आपका नाम? अजय कोलकर। बरे पडटाले आमचे बाप्पा पावसात येतो पद आमचे डोंगरा पाय सुरू रेडी आहा ते शिटून मीठ घालून मार हय मेवता त्या भायर मागीर हळदिनाची झाडां आहा हळदिनाची झाडां ते पिवंक शकता तूं चाय ती आसा ही वखदां तुम्ही सीएमाक आनी टुरिझम मिनिस्टराक दितले तांकां हे आमचे तुळशीचे न्हू ह्यो दाखोवंक शकता आतां सुद्दां विचार बदलपाक कितें तिंगा दाखोवंक न्हू फक्त तेच पाया कडेन दाखयता तिंगा फक्त आसा काय ना ती गांवठी वखद आसा काय ना ते मागीर तेंचे विचार बदलपाक कितें विचार बदलपाक पळया येवन न्हू आदली दांड्याची वखदां आसा काय ना आदले दांडे कोण दोंगरकार मेडिकलान वचून आहले वयताले ना न्हू घरात वखदां गुत्ताले थंय आयज पासून आमी गुत्ता घरात वखदां ते कामिणीचे वखद आसा त्याच दोंगरांनी आहा कामिणीचे वखद आहा सगळे आहा ना न्हू आयज पासून आमकां दोंगरा कितें जालें जाल्यार रोगत खंय तो बसलो जाल्यार चांदाड्याचो तूं नाल्यार कोंब्याचो डींग घाल खंय गांव पेट जाता आयज पासून ह्याच दोंगरार आमी वखदां काठी व्हडली तुका तेन्नाच तूं चांदाड्याचो एक काप डींग घाल पेट गांव रोगत आनी येयना कसलीं झाडां आहा मरे ते दोंगरार पुरो इतलेंच हेच सरकाराक आमच्या कापपाचें ना आमची झाडां तो म्हणजे कांतारा पिक्चर पयला आसतले कांतारा फर्स्ट आनी सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट आहा तो सरकाराक कळोंक जाय कांतारा सेकंड पार्ट हो फर्स्ट पार्ट तो येयला सेकंड तो येयला तो बाबा लोकांक हे सरकाराक कळोंक जाय सपोज तर हे कांतारा पिक्चरासून आमकां एक गावंक शकता बाबा कितें मोटिवेशन आनी आमचो गांव वाचपाक जाल्यार आमी हेच्याकून फुडलें करूंक शकता ते आनी सरकाराक चड आमचे कडेन खोकणां करूं नाका आमकां कितें कालच्या दिसार आमकां बरो न्यूज मेळ्ळो तो देवाची कृपा तो भायंगीणकरा कडेन हात दवरले आनी आमच्या राखणदारा कडेन आनी आमची चिमलकणी कडेन जाल्लो आसा हेच्या परस आमी हेच्या फुडें आनी कितें करपाचें आनी देवाक दाखयतले आनी सरकाराकूय दाखयतले देवूय आमकां दाखोवन दितले हेच सांगपाक सोडपाक आनी आयज आमच्या खातीर भायर सरलेले आसा हॅलो गोविंद शिरोडकर Hello, Govind Shirarkar, please report here. Yeah, Govind. आज जसे आम्ही प्लॅन केलो ठरयल्ले प्रमाणे आज आम्ही हांगासर जो आम्ही म्हटलेलो जर तर आमची मागणी मान्य जायना जाल्यार आम्ही गोवा आमची विधानसभा जी आसा थंय पर्यंत आम्ही धडक दितले म्हणून काल
आमचे माननीय गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी काल आमकां चारांक सेक्रेटरेट आपयल्ले चर्चा करपाक. आमचे गांवचे वडील मनीस, बायलां आमची जाणटी सगळीं ते काल तांकां मेळपाक गेली आनी आमी तांकां स्पश्टपणान सांगलें की आमी कसल्याच प्रकारची आमच्या चिमलच्या तयार जी आमची लेक जी आसा त्याच्या बाबतीन तडजोड करपाक आमी तयार ना. हे आमच्या तयार जे वेटलँड आसा ते आणि विविध प्रकारची जैव विविधता जी आसा, बायोडायवर्सिटी जी आसा ती आमकां नश्ट करपाची ना. आमचो निसर्ग जो आसा तो आमकां राखपाचो आसा. हेका लागून आमी गोंय सरकारा कडेन मागता की थंय प्रस्तावित जो युनिटी मॉल येवपाचो आसा आणि त्याच बरोबर 17 मजलीची तुमची बिल्डिंग जी आसा प्रशासन स्तंभ तो आमकां तुम्ही स्क्रॅप केल्लो जाय म्हणून. सो तांणी आमकां ना हे तळे सांबाळपा खातीर आमी सगळे प्रयत्न करतले हे 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 एटसेट्रा एटसेट्रा अशा खूप बऱ्याच्यो आमकां हे प्रकारच्यो काणयो सांगल्यो. आमी म्हटलें की ती जागा जी आसा इतकी सेन्सिटिव्ह आसा की थंयसर ना आमच्या वेटलँड एक्टान खंयच बरयल्लें ना की वेटलँडा मध्ये तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करूंक शकता म्हणून. सो तुम्ही जे कितें थंय करतले ते सगळे कॉन्क्रिटायझेशन करतले, सिमेंट घालून सगळो जो तळ जो आसा आमचे एक्युफायर आसा आणि हे सगळे जे आसा वॉटर कॅचमेंट जे एरिया आसा तो सगळे तुम्ही नष्ट करतल्यो. आणि अशी तुमच्याकडे कसली जादू आसा हे सगळे बंद करपाची. तो सांगपाचें अशें आसा तेणी म्हटलं की आमी चर्चा चालू दवरू. आता ही जी चर्चा आम्ही जर इतके स्पष्टपणान आसा बाबा संदेश चोपडेकर हे बी काल आमच्या बरोबर असले, हे नासले, हे आमचे सगळे असले, अजय आशिल्ले, सगळे आशिल्ले. तर आमची भूमिका आम्ही सामकी स्पष्ट केल्ली आसा आणि आयज आम्ही त्यांच्याकडे मागता की एनआयओन या तयाच्या बाबतीत जो रिपोर्ट तयार केल्लो आसा, जी त्यांच्यानी बफर झोन एरिया दाखयल्ली आसा आणि झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जो आसा जितकी एरिया दाखयल्ली आसा त्या प्रमाणे हे वेटलँड जे आसा ते परतून रिनोटिफाय करचे. कारण कितें केल्लें आसा हेंच्यांनी हे असली नकलामी करपा खातीर, असले प्रोजेक्ट करपा खातीर जवळ जवळ आमची 85,000 जी इन्फ्लुएन्साची जागा आसा, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची ही यांच्यानी खाल्ला. फक्त 175,000 जागा, 1,75,000 जागा ही दाखयल्ली आसा. परंतु वास्तविक आमकां जी आसा ती जवळ जवळ 2,96,000 इतकी स्क्वेअर मीटर एरिया जी आसा ती आमकां आमच्या वेटलँडाक मेळपाक जाय. तर हो जो आसा हो तुमकां कालच्या हेजो नियाळ आणि आयज तेंच्यांनी आमकां काल म्हणजे रिक्वेस्ट केलो की हे आसा न्ही हो प्रोटेस्ट जो आसा तुम्ही तुमचें एज्युटेशन हे थांबया म्हणून. त्या उतराक आम्ही त्यांना सांगले की जो पर्यंत
तुम्ही हे तुमचे प्रोजेक्ट जे आसात ते जोपर्यंत तुम्ही स्क्रॅप करिना तोपर्यंत आमचे एज्युटेशन आसा ते चालूच उरतले म्हणून. कारण काल तुम्ही पळयला बीडीओची ऑर्डर, डीओपीची ऑर्डर, डायरेक्टर ऑफ पंचायती ही आमच्या म्हणजे माननीय आदरणीय आमचे जे प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज जे आसा त्यांच्यानी ही भायर मारली आणि त्याच बरोबर आमच्या पंचायतीन जे ड्युटी डिस्ट्रिक्ट जे लायसन दिल्ले कन्स्ट्रक्शन लायसन ते मी कोर्टान जे आसा ते भायर मारलेले आसा. म्हणजेच ते कांयच काम करूंक शकना. हे जरी असले तरी जी पार्टी हरलेली आसा ती अपिलान म्हणजे हो कोर्टाचो प्रोसेस जो आसा तो चालूच उरतलो. ताका लागून आयज हांव मागता गोंय सरकारा कडेन कितें ह्या आमच्या आदिवासी आणि आमचो बाकीचो जो सगळो बहुजन समाज जो आसा तांकां तुम्ही ह्यो फक्त आपल्याक न्याय मेळोवपा खातीर कोर्टाच्यो पायऱ्यो ज्यो आसा झिजयत रावपाक लायतले. हो म्हजो प्रश्न आसा आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक. तेन्ना जशे तुम्ही अनेक प्रोजेक्ट लोकांचो ताका विरोध जाल्या बरोबर जशे तुम्ही ते स्क्रॅप केल्ले आसा अथवा दुसरे कडेन व्हेल्ले आसा तसोच हे जे प्रकल्प जे आसा तुम्ही स्क्रॅप करचे. अदरवायज तुमकां जाय थंय तुम्ही व्हरचे. एक तुमकां आमच्या मोगाळ गोंयकार भावांक एक गोष्ट हांव स्पश्ट करूंक सांगता की आमी सगळे शांततायेन जगताले चिमलकार. पण ज्या दिसा 1918 अबाब रोहन खंवटो याची नजर आमच्या गावाचेर पडली, आमच्या तळ्याचेर पडली, आमच्या सायडीक आसलेल्या दोंगराचेर पडली. त्या दिसापासून आमी जे आसा दर दिसा वेगवेगळ्या प्रकारचे त्रास उपभोगता. तर सांगपाचें अशें आसा काल हांवेन मुख्यमंत्र्याक सांगला ह्या रोहन खंवट्याची कर्मां कितें कितें आसा चल्ला IT पार्का पासून त्याची तुवें नोंद घेवची, त्याचे लाड करचे न्हू ह्या रोहन खंवट्याचे. हो आमचो कर्दनकाळ जाल्लो आसा, आमच्या ST लोकांचो कर्दनकाळ जाल्लो आसा. तेन्ना काल कितें जे जालां तें डिस्कशन ते तुमकां हांवें कालूय सांगिल्लें आसा. तेन्ना हांव म्हज्या आतां ज्या आमच्या ह्या आंदोलनान सहभागी जाल्ले आमचे विगड चिमलचे आसात आमचे लोक बाकीच्या गांवांच्यान जितके नमस्कार गोंयकारांनो. खरी भशेन आयज हांव रोहन खंवटेक आनी गौरीक कान उक्ते कोरात, दोळे उक्ते कोरात आणि जेंका पळय हे प्रोजेक्ट जाय तांचेय कान आणि दोळे उक्ते दवरात. वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? कान उक्ते जाले आसतले. आता हांव CMन सांगता. CM हिंगा 100 लोक ना, हाचेरूय चड लोक येतलो. आणि हे चिंबोळकार जेन्ना उठता तुमचे सगळ्यांचे फुटतले, वय की ना? तर अनेक फावट आम्ही ऐकणारो मातसो आमकां नाका, 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 आमकां नाका. एक
भशेन अनेक फावट तुमकां आमचे एक पंच मेंबर जे हिंगा आसा कृपा मातशे फुडें येवन आमकां तेंचो सपोर्ट आसा म्हणून आनी दाखोवंक जे मिडियाक आसा संदेश आसा कृपा आसा प्रवीण आसा आनी ते आमचे ठामपणी आमच्या वांगडा रावलेले आसा तशें हेरूय हांव मागता जे पंच मेंबर आमकां तेंको दिता तेणी हांगा येवचे तेच भशेन आमी शांतीपणीन हो आमचो ही चळवळ आमी वयतली असेंब्ली कडेन आनी मागता सगळ्या लोकांक जे ती शांतिकाय निभावची थँक्यू मागता अजय कडेन मातशें हिंगा येवचें अजय खोलकर आमचो विलेजर जावन आसा मातसो बिजी आहा तो तुझं पण नाचले हो 19 डेज आनी तेंचो प्रोटेस्ट चालू आसा प्रत्येक लोकांचो काळजाचो कसो एक प्रोटेस्ट चालू आसा कित्याक एवरी टायम आमी पळयता की आंगार येतकीरूच ते भायर सरता पूण प्रत्येक लोकांक तिडक आसता हांव एग्जाम्पल दिवन सांगपाक सोदतां कोणी बीजेपीची जी आतां सद्याक तेंचो जी पेज आहा फेसबूक पेज आहा इंस्टाग्राम पेज आहा तेजेर वचून मुद्दाम पळया कश्यो गाळयो पडटा त्यो स्पेशली रोहन खंवटेक गाळयो पडटा त्यो मुद्दाम वचून पळयात म्हळ्यार लोक जागे जाल्ले आसा लोक तांकां भिना हें तांकां कळपा तेंच्यांनी खूब ट्राय केलें लोकांक भिवपाक पूण लोक तांकां भिना हें परत एकदां प्रूव जाल्लें आसा आनी प्रत्येक जाणा हांगा जे येता ते एक एग्जाम्पल दिता की लोकांक बायलांक लागून आमी हें घालूंक सोदता म्हणून पूण तांकां सांगपाक सोदता की आजून पर्यंत तुमी बायलांक कितें केलां मार्केटान इतके जागे आहा ते बायलांक तुमी कांय केल्लें ना थंय तांकां जागो ना थंय तांकां बसपाक मेळना कितकेशे मायग्रंट येवन बिजनेस करता पूण आमचे लोकल जी विमेन आसा तांकां एम्पावर करपाचो कसलोच हें करना आमची इंडस्ट्रीज आसा थंय कोणाकूच येना आनी कसले उतरायता तुमी हालींचेच एग्जाम्पल घेयात जो मोपा एअरपोर्ट आसा थंय सांगलेलें लोकांच्यो जमनी गेल्यो थंय पूण लोकांक आजून जॉब मेळना फक्त प्रॉमिसीस आनी जेन्ना हें जालें जेन्ना कंप्लिशन जाता तेन्ना कोणूच तांकां फुड्यान घेयना तांकां सादो तो GMRचो कॉन्ट्रॅक्टर घेवन शाणपणां सांगता असली गजाली जाता आनी तेंचे जागे गेल्ले आसा सेम हांगा जाल्ले आसा आनी हांव परत एक सांगपाक जाता ज्या जाग्यार आजीचो मातसो ना मातसो तरी कितें तरी आसा ज्या जाग्यार आतां आयज आमचो अजय खोलकर तेणें एज अ विलेजर म्हणून तो प्रोटेस्ट व्हेल्लो आसा आनी अजय खोलकराचें आमी जाण कितें तो मनीस तो एकदां धरलेले सोडपी न्ही आनी कायद्याचें ज्ञान हें सगळें तेणें गरिबीन शिकलेलो आसा जे मातयेच्यान तो शिकलेलो आसा ते तयार लेखाचे उदकान तेणें आपूण आयज व्हडलो जाल्लो आसा ते मनशाचे वाटेक तुमी गेल्ले आसा आनी प्रत्येकाक सांगता हांव की हें कितें चल्लां ताका तुमचो सपोर्ट करपाक जाय नाल्यार हें कोणाक चुकलें ना खंय ना खंय आयज तुमी काणकोण आसा काणकोण आमी जेन्ना मुवमेंट स्टार्ट केल्लो तेचे लोक जे भायर सरलेले ते म्हाका दिसता 2024 सुमार तो आमी मुवमेंट स्टार्ट केल्लो तो मुवमेंट जावन आशिल्लो तेंचे एक फीश मील येताली थंय त्या मुवमेंटाक लागून आमी ते भायर थंय अशे एसटीच लोक म्हळ्यार आयज खंय कितें प्रॉब्लेम आहा ते एसटीच लोकांचेरूच कित्याक जमनी तेंच्यांनी राखून दवरलेल्यो आसा त्या एसटी लोकांक आयज तेंच्यांनी चाळून घेतलेले फक्त व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली करप व्हडले व्हडले पॅकेजीस हाडप आनी पॅकेजीचे फक्त इव्हेंट करप ह्या इव्हेंटाचे भायर तेंच्यांनी एम्पावर करपा लागून कांय करना आनी तेंचे जागे खावप हेंच चालू आसा आनी प्रत्येक लोकांक आयज तुमी फक्त हो मुवमेंट एसटीचो जाय एसटीच लोक भायर सरता प्रत्येक जाणांक जर तुमी नजर मारली जाल्यार कळटलें की खुबशे लोक आयज भायर सरले आसा बरे बरे लोक भायर सरले कित्याक विटलेलो आसा हांकां हो गव्हर्मेंट फक्त आनी फक्त स्वार्थी गव्हर्मेंट म्हणून कळयला आसा हे डबल ट्रिपल चोपल इंजीन आसा ते फक्त स्वार्थी म्हणून कळयला आसा म्हणून आयज लोक भायर सरता आनी तिडकीन भायर सरता आनी भियनासतना भायर सरता आयज तेंच्यांनी कितके ट्राय करूं तांकां भिवपाक पूण आयज लोक भियना हें परत एकदां प्रूव जाल्लें आसा आनी एवरी टायम तांकां लज जाता एवरी टायम जावं ती
जावं ती कोर्टान जावं ते रस्त्यार जावं ते एसेंब्लीन जावं प्रत्येक कडेन तांकां ती लॉस जाता आनी लॉस तांकां लॉस नाशिल्ले निर्लज गव्हर्मेंट अशें जाल्लें आसा. रोहन खंवटेक परत एकदां सांगता तुजी मस्ती चड जाल्ली आसा. लोक भियेना तुका तुजी गुंडागिरी कितकी व्हडली तर तुजी गुंडा कितके जर काल तुजो एक गुंडा तुमचो बीजेपीचो पंच लमाणी ताका कसो मार पडलो कसो बायलांनी मार घातलो पयला तो एवरी टायम व्हिडिओ काडटालो गोंयकाराचे अगेन ताका कसलो मार पडलो तो तुमी सगळ्यांनी पयला हे कोणाकूच चुकना. तशें हांव लोकांक सांगता की हो मुवमेंट करपाक जो आयज प्रोटेस्ट करपाक तो कोणाक चुकना. तशें हे आमदारांनी जे पंच आनी जे लेमडे सरपंच आसा तांकां कोणाकूच चुकना. हे तुमचेर येतले लोक तुमकां भिना हें आतां एक तुमकां शिटकावणी आसा. लोकांक तुमी कितकेय भंय घाला लोक तुमकां भिवपाक रेडी ना. पळय हो जो लोक जमले हांगा ते 1.5 लोक जमले 18 दीस ते पडले हंगर स्ट्रायकाक पूण तांकां मॉकिंग केलें तांकां मॉक केलें एसेंब्लीन मॉक केलें हेजेर मॉक केलें की कोणते हंगर स्ट्रायक हे हंगर स्ट्रायक बाबा हे तेजें आन्सर आसा आनी हे तुमकां सोडचें ना. नमस्कार माझं नाव रूपा दलमे. एकटी समाजाचो जो आदिवासी म्हणटा त्या समाजाचो त्या वेळार गोंय स्वतंत्र जालें आमकां दिसलें की ह्या आदिवासी समाजाक ह्या लोकांक खंय तरी न्याय मेळटलो म्हणून पळयत जाल्यार जो आदिवासी जो समाज आसा त्या समाजाक आपल्या हक्का खातीर रस्त्यार येवचें पडटा. गांवांनी आयज चळवळी सुरू जाल्ली आसा. तशीच एक चळवळ ही चिमला ह्या वाठारांतले ते गव्हर्मेंट जे युनिटी मॉल म्हणून हाडटा ते युनिटी मॉल कित्याक हाडटा आनी हाचो फायदो कोणाक जातलो हे सरकार सारकें तांबट सगळें. अरे हे युनिटी मॉल हे गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार हे सरकाराक कित्याक जाय. आयज तुमी म्हणटा डेव्हलपमेंट करता डेव्हलपमेंट करता जर डेव्हलपमेंट तुमी खरोच करता तो डेव्हलपमेंट गांवांक जाय नाल्यार करपाक जाय. गांवच्या लोकांक स्वता घेवपाक येता गव्हर्मेंटाक जाय म्हणून करतलो हो डेव्हलपमेंट ही खूब जाय आसा. तुमकां खरोच डेव्हलपमेंट जाय तुमी त्या गांवांक ग्रामसभेक वचोन त्या लोकांचे विचार आयकोपाक जाय बाबा हे डेव्हलपमेंट गांवांक जाय काय नाका म्हणून. पूण तुमी गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेयनात. तुम्ही हो सरकारी प्रोजेक्ट म्हणटा सरकाराक जाय तशें करता म्हणजे एक तुमचें हुकुमशाही राज्य आसा. हे हुकुमशाही राज्याचो हे आदिवासी लोक आसा तांकां खूब त्रास जाता. तेन्ना आयज जशें पळय ज्या वेळार आमच्या गोंय स्वतंत्र जशी क्रांती जाल्ली तशीच आयज ह्या आदिवासी लोकांक आपल्या हक्का खातीर प्रत्येक गांवांनी ही क्रांती करपाक हो सरकार उठलेलो आसा. कित्याक ह्या सरकाराक हे जो बारीक समाज आसा हो समाजाक लोकांक सोपोन तांकां आपलो जो हुकुमशाहीचो जो पोर्तुगीज सरकार चलयतालो तशें हांचे बीजेपी सरकाराक हे गोंयचेर राज्य करपाचें आसा जे हे आदिवासी लोकांक काबार करून. तेन्ना हे सरकाराक आमी सांगूंक शकता जर आदी मानव हो आदिवासी म्हणटा तसोच हो आमचो हक्क आमी हो राखपा खातीर प्राण गेलो तरी आमी आमचो हक्क आमी सोडचे ना. इतलें तुका सांगता मी कितले तरी आमचे अत्याचार करपाचो प्रयत्न केलो आमी फाटीं रावचे ना. आमी प्रत्येक अत्याचाराचे एक चुकी तुमच्या दिसले कल कोर्ट का डिसीजन आया था और कोर्ट ने जो पंचायत और इसकी लाइसेंस जो बार वो एक थप्पड़ है सरकार के ऊपर क्योंकि हम इतनी देर से बोल रहे थे कि कंस्ट्रक्शन लाइसेंस इनवैलिड है. अभी कोर्ट ने बोला है पंचायत ने बोला था हम लोग 3 महीने तुम लोग उसको रिवोक करो नहीं किया है. इसका मतलब ये है कि DTDC जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और सरकार इतने दिन से लीगल वहाँ पे काम कर रहा था जो रोड पर बोल रहे थे कि सब परमिशन है लेकिन अभी उनके पास परमिशन नहीं है. उसके बावजूद भी हम बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट को हमको छुटकारा दीजिए और सरकार एक निकाल
एक असेंबली में अश्योरेंस देके प्रोजेक्ट चिंबलगांव से स्क्रैप कर दिया। बाकी कल आप सीएम को मिले, सीएम ने आपको क्या बोला था? सीएम दिल्ली में यूनिटी मॉल उन्होंने बोला कि आपका कुछ प्लान है यूनिटी मॉल और बाकी कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं बाजार उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और 4 दिन में आओ और डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको स्ट्राइक हम लोग ने बोला स्ट्राइक लेने वाला नहीं है, हम ये आंदोलन कर लेने वाला मोर्चा लेके आने वाले हैं बोला है। सगळे ನಾನು आजपासून दौरा किती झाले पेट जाता आज हमारे पेट राहुल गांधी का कांतारा पिक्चर पयला फर्स्ट आनी सेकंड पार्ट आहा तो सरकाराक कळोंक जाय। तो कांतारा सेकंड पार्ट हो सॉरी फर्स्ट पार्ट तो येयला सेकंड तो येयला तो बाबा लोकांक हे सरकाराक कळोंक जाय। सपोज तर हे कांतारा पिक्चराचून आमकां एक गावंक शकता बाबा कितें मोटिवेशन आनी आमचो गांव वाचपा जाल्यार आमी हेच्याकून फुडलें करूंक शकता। त्या खातीर सरकाराक चड आमचे कडेन फकाणां करून नाका। आमकां कितें कालच्या दिसान आमकां करप न्यूज मेळ्ळो तो देवाची कृपा तो भायंगीणकरा कडेन आहा तो आनी आमच्या राखणदारा कडेन आनी आमची चिमलकणी कडेन जाल्लो आसा। हेच्या परस आमी हेच्या फुडें आनी कितें करपाचें आनी देवाक दाखयतले आनी सरकाराकूय दाखयतले देवूय आमकां दाखोवन दितले हेच सांगपाक सोदपाक आनी आयज आमच्या खातीर भायर सरलेले आसा। तो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। नहीं वो रद्द भी होता है, कंस्ट्रक्शन लाइसेंस जो दिया है इलीगल वो रद्द किया है। लेकिन वो अभी गवर्नमेंट को अभी हाई कोर्ट में भी जा सकता है, उसके बाद रिवीजन अप्लाई भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और उसके बाद होने के बाद वो पंचायत फिर से डिवाइड जा सकते हैं। कोर्ट का मैटर चालू रहेगा। हमारा है कि हम ये सरकार की तरफ से सरकारी नोटिफिकेशन ला के असेंबली में एक डिसीजन करो कि हमारे सीएम ने बोला कि आप और थोड़ा टाइम दे दो, यूनिटी मॉल हम लोग स्क्रैप करने वाले नहीं है। लेकिन आप लोग को लगता है पार्क और म्यूनिसिपल दोनों हम लोग करेंगे और ये पूजा करेंगे, लेकिन हमें वो मान्य नहीं है। ये यूनिटी मॉल हमको नहीं चाहिए। तो सीएम को बोला हम लोग ये प्रोटेस्ट करते हैं। अजय टोलकर आज वालोर दिता ते चिंबलकारांक ते एक तेणी उठाव करून दिल्लो आसा गोंयांत जे गोंयकार आज चिड्डरले हेचे दडपणशाही हे सरकाराची सहन करीसर केली आमी। प्रत्येक जाग्याचेर पळयता तूं बोमा पळय, चिमला पळय, करमळे पळय, ते पेडण्या सायडीन पळय तांकां दिसतालें कितें आमचे कडेन मोठा बाई आसा, आमचे कडेन गोंया खातीर आज छोटा बाई आमचो येयल्लो आसा। आतां तांकां दाखोवन दितले गोंयकार म्हणटा ते कितें ते आमी। हे चिमलकारांनी धोडो दिल्लो आहा तांकां, तेजेर फुडले जे आमी सगळे बांदव आसा ते बोमा आसूं, चिमला आसूं, करमळे आसूं सगळे एकठांयलेले आसा आनी संपूर्ण गोवा आयज एकठांय येयल्लो आसा। आयज जो अत्याचार ह्या सरकारान आमचेर चलयल्लो ताका प्रत्युत्तर दिवपा खातीर आमी सज्ज जाल्ले आसा। ही भुमी जी आसा ती गोंयकारांची आसा। हे बहुजन समाज एसटी ओबीसी ह्या समाजाची ही धरती हेचे काबार करून जे भायल्या लोकांचे घशात घालप भितर 12:10 पर्यंत निर्णय जर घेना की आमच्या या चिमला पठाराचेर वयर कदंबा पठाराचेर
आमच्या वेटलँडामध्ये जी तुम्ही 17 मजली बिल्डिंग प्रशासन स्तंभ हाडून करता आणि युनिटी मॉल हो जर तुम्ही अर्ध्या वरा भितर स्क्रॅप जर करिना आणि हो जर निर्णय तुम्ही जर घेना जाल्यार हांव अशें म्हणटा फुडली कृती करपा खातीर फ्युचर जे एक्शन आसा फुडले ते करपा खातीर तुम्ही आमकां गोंयचे प्रशासन मजबूर करतले आमकां प्रोवोक करतले सो आय रिक्वेस्ट डोंट डू सच एक्शन to provoke us. So, our legitimate demand is that government has to scrap both this project, Unity Mall and Prashasan Stamp, which is proposed at our very sensitive area. Eco-sensitive, जो आमचो जो झोन जो आसा तयार थंयसर हो तुम्ही आनी थंयसून तेजे प्रकल्प आसा ते बंद करचे. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां काल आमी उलोवणे केले संवाद केले आनी त्या संवादान जो एक सामको उत्तवी जाल्लो आमच्या चिमलकारांच्या जिवार उठलेलो एक मंत्री जो आसा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटो याच्या मार्गदर्शनाखाली तुम्ही जर हे सरकार जर चलयता आसत तर बी केअरफुल हो तुमकां फोंडान घालतलो. आता ऑलरेडी फोंडान घातलेले आसा तुमकां युनिटी मॉलाक लागून आनीकूय तुमकां फोंडान घालतलो. तेन्ना हे सरकारान हो हट्ट सोडचो. तुमचो हट्ट आसा ना आमी थंय युनिटी मॉल करून दाखयतले म्हणजे दाखयतलेच पण आमचो हट्ट आसा जायना रे बाबालो. आणि तो हट्ट कितें आसा आमी आमच्या या गोंयच्या पर्यावरणाचे रक्षण करपा खातीर आमच्या या तळ्यापासून सुरुवात केल्ली आसा. तर आमी आमच्या पर्यावरणाचे रक्षण करपा खातीर हांगासर जल जंगल जमीन सांबाळपा खातीर हे जे आमचो प्रोटेस्ट जो आसा ते चालू आसा. तेन्ना हांव मागता की सरकारान ताचो विचार करचो आणि हांव ऑपोजिशन जे आमचे हे आसा सगळे लिडर आसा तांकांय तेंचे कडेन मागता की या सरकाराचे या विशयाचेर एनवायरमेंटाचेर या सरकाराचे तुम्ही कान पिळचे. तांकां कितें तरी डोस दिवचो तांकां कितें तरी एडवायस दिया आनी तांकां प्रवृत्त करा की हे दोनूय जे प्रकल्प आसा ते स्क्रॅप करपा खातीर. देव बरें करूं. तेन्ना हांगासर जे कोण हे आसा मॅजिस्ट्रेट आसा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा आनी कोण आसा कलेक्टर आसा तेंच्यांनी हो मॅसेज आसा तो आतां एक अर्द्या वरा भितर आमकां सगळे आसा ते कळपाक जाय. नाल्यार फुडली कृती करपा खातीर तुम्ही सरकारान आमकां प्रवृत्त केला अशें आमी समजतले. देव बरें करूं. आम्ही आता सरकाराक अर्ध्या वराचो अल्टिमेटम दिला. काल आमचे भाषण जावन सीएमाकडे सीएमान रेडी नासलो प्रशासन स्क्रॅप करपाक प्रशासन स्क्रॅप करपाक अर्ध्या वरा भितर असेंब्लीन एश्युरन्स दिवचे नोटिफिकेशनूय काडचे आणि जी आमची जागा आसा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन आसा तेजेरूय ते रिइन्स्टेट करपाक तेणी आमकां एश्युरन्स दिवचे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. ही आमची मागणी आसा.
आणि जर अर्द्या वरा भितर जायना आमी पिसफूल प्रोटेस्ट हांगच्यान असेंब्लीचेर व्हरतले म्हटल्यार व्हरतले. सो तुमकांय सांगता अर्द्या वरा पुरो आमी रावया, कित्याक आतां सेशन थंय चालू जाल्लो आसा. असेंब्लीच्या भितर आवाज आमचे ऑपोजिशन काडटले, असेंब्लीच्या भायर आमी हांगा आवाज काडया. सो जॅमर हाडले, तुम्ही पयलात ते आवाज पावपाक जाय म्हणून जॅमर हाडले, तेजेर आमचो भाऊ उलयलात. सो आमचो ठाम निर्णय अर्द्या वरा पण आमी रावतले. आनी तुमकां सांगता पिसफूल प्रोटेस्ट, हांगा पुलिसांक काय म्हणप ना, धक्काबुक्की काय करप ना. एके लायनीन सगळे वयतले, एके लायनीन सगळे वयतले. आमचे जे यूथ आहा तेंच्यांनी फुडें रावपाचे आनी सगळे बायलांची टेक केअर करपाची, तांकां उदक कितें आहा तें दिवपाचें आनी सगळें करपाचें. कोणूच पयलींच सांगता एक मॅसेज, कोणूच अटल सेतूचेर वयची ना, कोणूच भुरगो अटल सेतूचेर वयची ना, कित्याक आमकां डायवर्ट करपाचें ना. आमचो मार्च आहा तो असेंब्लीचेर आसा आनी ग्रुपान वसा, एक एकटे वचपाचें ना, लायनीन वचपाचें, आमी पिसफूल वयतले. सो सरकाराक एक फायनल आमची जे रक्ताचे ट्रायबल्स आहा, बहुजन समाज लोक आहा, तेंचे कडेन तेंची मागणी आहा आयकून घेवची. आनी जर करना हे आयजूच न्हू, आयजूय जर तुमी आमचें आयकना, आयज अशी बायलां आयला, ही बायलां प्रत्येक गांवान वचून, प्रत्येक वाड्यार वचून सांगतले, एसटी वाड्यार वचून सांगतले, बहुजन समाज वचून लोकांक वचून सांगतले की हो सरकार आसा तो ट्रायबल विरोधी सरकार आहा, तेंचे नाते ट्रायबला वांगडा ना, सो बहुजन समाज वांगडा ना. सो हो प्रचार आमची बायलां करतली. आमचो हो निर्णय चिमलकरांनी डिसायड केल्लो आहा का, ही आतां युनिटी ऑफ विलेजर उरलेली ना, हे युनिटी ऑफ गव्हर्न जाल्ले आसा. सो शिटकावणी सरकाराक अर्द्या वरान जाप दिवची. पळय, हांव परतून तुमकां सांगता आनी प्रेसा मुखार सांगता, लेट मी कम ऑन रिकॉर्ड. एकूच सांगता, हांगासर कांय मनीस जे आसा हे आंदोलन चिघळपा खातीर पेरलेले आसा. जेन्ना पेरलेले आसा हांगासर, बी व्हेरी अटेंटिव्ह. हांगा परको कोण आसा आनी जो कोण हे करता तुमकां फुसलायता, चला रे मला पुलिसाचेर हे करा ते करा, त्या पासून सावध राहा. आणि जर तर तुम्ही जर अशें कितें जर केलें जर जाय, माझे आणि बाबाजाय जो आसा जे आमी तुमकां आतां इन्स्ट्रक्शन दिला त्याच्या विरोधात जर तुम्ही कितें केलें जर जाय, हांव हांगाच्यान चलोंक लागतलो. खरें सांगता तुमकां, हांव ह्या आंदोलनान फुडें सहभागी जावपाक ना. कित्या खातीर आमकां जे कितें करपाचें आसा तें पिसफुली करपाचें आसा. एक देख घालून दिवपाची आसा आमकां चिमलकारान, आनी जे कोण दबाल्ले आसा तांकां. आंदोलनां आसची जाल्यार कशी आसची, ह्या चिमलकारांनी केला तशी आसची, आयज आमच्या बाकीच्या सगळ्यांनी केला अशी आसची. असो एक आदर्श जो आसा ह्या आंदोलनांतून आमकां घालून दिवपाक जाय. हा, बरोबर आसा काय ना? आयज आमचो जस्टीस एक फर्दी निर्बेलो त्यांनी ही आमची लोक चळवळ जी आसा, लोकांची जी आम्ही मागण्या करता, एज्युटेशन करता, त्याच्याविषयी हो दिसान दीस हांगासर आवाज काढीत आसा. काल म्हापशा काढलो, ते दिसा मडगांवां काढलो, पणजे काढलो. तर या मनशाचे जे आदर्श आसा तो बरे तरेन लोकांक शकतालो. ही 76 year old, पूण तो आमकां मार्गदर्शन करता आमकां. तेन्ना ह्या अशा लोकांचे आदर्श घेवन ही एज्युकेशनां जी आसा कसल्याच आमिशाक बळी न पडटा आमी फुडें व्हरपाक जाय संपूर्ण गोंयकारांनी. तेन्नाच आमचें जैत जातलें. देव बरें करूं.
बीजेपी म्हळ्यार आज दिल्ली जनता पार्टी जावन पडिल्ली आसा. लोकांच्या आवाजाचेर इतले भियेल्या. तुम्ही जाणा की हे आंदोलन 18 काय 19 दीस जाले आतां चल्लां. तांकां पयलीं दिसलें कितें बाबा 2 दीस बोवाळ घालतले, 4 दीस बोवाळ घालतले, मागीर घरा वतले. 18 दिसां नंतर आज लोक घरा वचूंक ना. ताच्या पेक्षा 10 पटीन घरांच्या भायर सरून आज रस्त्यार आयिल्ले आसात. हो भंय जाल्लो आसा भारतीय जनता पार्टी. फाटल्या 1 वर जालें गोंयभर आपले मोबायल उगडून लोक लायव्ह पळयतात गोंयच्या राजधानीत कितें चल्लां तें दृश्य लोकां पर्यंत पावचें न्ही म्हणून हांगा आमी एक मोबायल जॅमर हाडला तो पळयला. 40 कोटी काय कितें तरी म्हणलें, हांव नकळो कितले काय 4 कोटी कितें म्हणून आमचे पयशे मोडून आमचो आवाज दामपाक सोदता भारतीय जनता पार्टी. हुश तुमकां, हुश तुमकां. सो आमचे पयशे मोडून तुमी आमचो आवाज दामपाक शकना. जशें आमी आज विधानसभेन आमचे सगळे ऑपोजिशन आमदार झुजता तशें आज रस्त्यार आमी झुजता. आनी जो पर्यंत चिमेलकाराची जैत जायना तो पर्यंत आमी झुजत रावतले. तुमी आमचो आवाज बंद करूंक शकना. दिल्ली जनता पार्टी. वाल्मिकी बाब जेन्ना आहले जाता जेन्ना विरोध बेल्ट आमी विरोध बेल्ट बांदले जाले ते लोकशाहीची ताकद येता. दीस इज द जेन्ना तूं लोकांचो आवाज बंद करता इट इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. तुवें डेमोक्रेसीच्या पोटान सुरो घाल्ल्या भशेन जालें. जर लोकशाही म्हणजे कितें, लोक म्हणजे कितें, जेन्ना लोकांचोच आवाज ना, जेन्ना लोकांक तूं लिपोवंक सोदता म्हणजे तूं लोकशाहीचो मर्डर करता. सो भारतीय जनता पार्टी आज भियेल्ली आसा आनी आमी सरळपणे समजून घेवंक जाय हे आतां गोंयान कित्याक जावपाक लागला. तुमी गोंयान केन्ना जाल्लो अशें आयकलां इतल्या लेवलाचेर? हे सगळे आतां भारतीय जनता पार्टी दिल्लीच्यान इन्स्ट्रक्शन धाडटा, असले मोबायल जॅमर दिल्लीच्यान धाडटा की तुमी जशें आमी देशभर लोकांचो आवाज बंद करपाचें सुरू केला तुमी गोंयानूय बंद करात म्हणून. आनी तुमी पळयलां की बाकीच्या राज्यांनी उत्तर प्रदेश बिहारान जेन्ना आंदोलन जाता शेतकऱ्यांचे बाकीच्यांचे हे गाडयो आनी ट्रक घेवन त्या क्रावडान घालता आनी लोकांक मारून उडयता. सो ह्या मोबायल जॅमरान जर तुमचो तोय प्रकल्प जातलो काय कितें गोंयांत? तुमी हांगा ट्रक आमचे चडोवन आमचो जीव घेवपाक सोदता आमचो आवाज बंद करपाक? गोंयकारांक हे फुडें ही भिरांत आहा? भिरांत ना, हांव तेच सांगता. ही भारतीय जनता पार्टीची भिरांत. दिस इज अ सायन ऑफ द फियर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी की फक्त ते लोकांक हो जो आज प्रोटेस्ट चल्ला तो बाकीच्या गोंयकारांक पळोवचो न्ही म्हणून इतलो तांकां भंय जाल्लो आसा. तुमी मुद्दम सगळे हांगा आज लायव्ह आसा काय कितें नकळो लायव्ह आसा जाल्यार बंद करा. तुमी रिकॉर्डिंग चालू करात कित्याक तुमचो लायव्ह मदीं मदीं इंटरप्ट जातलो ह्या मोबायल जॅमरा खातीर. आय जस्ट वॉन्ट टू टेल द पीपल ऑफ गोवा की हे आज आमच्या लोकशाही खातीर सामकेच डेंजरस जाल्लें आसा. भारतीय जनता पार्टी हो प्रकल्प सुद्दां तुमी पळयला पर्यावरण नश्ट करून हे सामके हट्ट दवरल्यात आनी की आमी हो प्रकल्प हाडटलोच आनी कशाय भशेन लोकांचो आवाज मारून उडोवन आमी हो प्रकल्प हाडपाक सोदता. हें आमकां मान्य ना आनी आमकां केन्नाच आमी मान्य करून घेवचें ना. कितें घडत गेलें तें आमी कोर्टान कितके गेले, कितके पावटी मारल्यो, पूण सत्य हें सदांच कितें करता आसता. ट्रूथ प्रिवेल म्हणटा. ह्या हितून काल आमकां मेळ्ळो कितें विजय मेळ्ळो. आमची जी कायद्याची लढाई जी आसा पंचायतीन कितें कितें करून आमचें तो व्हिडिओ जो आसा म्हाका दिसता अशी केन्नाच पडोवंक ना गोंयाच्या इतिहासान. 24 वरां भितर पंचायतीक सांगता तूं लायसन दी म्हणून. मागीर दुसरो तेजीच तळी उतरून कोण धरता, मामलेदार धरता आमी अपिलान गेल्या नंतर ना. आनी तो सुद्धा ऑर्डर कितकी रातच्या 7:30 पास केलेली. कोणी व्हिडिओन रातची म्हणून कोण ऑर्डर पास करता गो बाय. सो
आणि त्याच प्रमाणे बीडीओन कितें केलें आमी अपिलान गेल्या बरोबर कितें केलें तेणी ना बीडीओन सांगला ते सारकें आसा पंचायतीक सांगलें दी लायसन 24 वरां भितर तर अशें करून आमी निमणें कितें केलें हे सातेरीचें स्थळ आमचे देवीचें ह्या स्थळान आमी अपील फायल केलो आनी ह्या कोर्टान सब करून आमकां कितें दिली तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा तेजेर स्टे दिली आनी काल फायनल केलें की कितें बिडिओन केला ऑर्डर पास केला ती चुकीची मामलेदारान जी कितें ऑर्डर पास केला ती चुकीची आणि त्याच बरोबर पंचायतीन जे लायसन दिला ते चुकीच्या पद्धतीन दिल्लें आसा हें कितें केलें कोर्टान सांगलें आनी जय आसा तो आमचो विजयश्री विक्टरी कोणाची जाली आमची जाली कितें आसा हांवें कालूच तुमकां सांगला जो कोण हरता आता कोण हरलो सरकार हरलो न्हू म्हणून आमकां सीएमान केला पयले ताका खबर आसलें कित्याक म्हणून की सरकार हरतालेच म्हणून चल बसया आनी कॉम्प्रोमायज करुया म्हणून काल तेणे आमकां आपयले काल आमी बदले गो बाय तांकां तूं आसा बाय बाय आसा ते कळ्ळें न्ही बदले आमी तांकां ना केन्ना म्हणून सांगलें आमकां कांयच नाका तुमी सर्वीस दिता सर्वीस आमकां नाका आमची जागा आसा ती थंय आहा ते आमकां जाय बरोबर बाय तर आतां कशें आसा हांगासर हे कोर्टाचो जो हें आसा न्हू हें चक्र जें आसा न्हू चालूच उरतलें आमी हरले जाल्यार आमी वयतले कोर्टाक ते हरले जाल्यार ते हे जर पोन्न जर करतले जर जाल्यार हे जे सरकार जे आसा आतां डॉक्टर प्रमोद सावंताचे तेणी एकूच ऑर्डर काडल्या पुरो ती आमी थंय तो युनिटी मॉल हाडिना आनी प्रशासन अंबूय हाडिना जालें सोंपलें आमकां कोर्ट बी कांय नाका तेन्ना कशें IT पार्काच्या टायमार तेच केल्लें पुरो तो मालकिऱ्यात जो हो आसा न्ही तो खोंटो मालकिऱ्यात म्हटलाय म्हाका हितून गेलेले कांय ना गुंडापेक्षा गुंड तो गुंडापेक्षा गुंड कित्या खातीर म्हणटा आमचे कडेन प्रूफ आसा चवथीच्या दिसांनी उजवण येता रोड आमचे पळय तर उजो जातलो 2-3 वेळा JCB हाडून बरी बरी झाड आसा ती हे केली उडयली कित्या खातीर गेले तुवें तूं सरकाराचो मनीस बरे मंत्री वकिलाला काडले म्हणजे येता तो रानाचेर 9 लाख जागा आसा थंय तेजो इंट्रस्ट ते आसा IT पार्क बंद जाल्लो आनी आतां कितें आनी 7-8 वर्सांनी पळय येता परतून तेका थंय वचपाचो आसा युनिटी मॉल हाडलो तेणी कित्या खातीर परतून तेका थंय वचपाक येत जाय रिकपाक जाय भितर हे काल आमी मुख्यमंत्र्याक सोबे माजराव तुमकां सांगता स्पीकर हे जे कोण आमचे चॅनल सुद्दां आसा न्हू तांकां सुद्दां सांगता ही गोष्ट जी आसा रोहन खंवटेच्या बाबतीत हांवें काल मुख्यमंत्र्याक सांगला तुमी तेच्या कित्याक लाड करता काय म्हणून सगळी वाट जी लायता आमच्या गांवाची हो आमचो कर्दन काळ जाल्लो आसा आमच्या चिमलकारांचो पण आमी तेचो निशेध करता आनी आतां बाबा अजयान सांगला त्या आमी आमचें नांव दवरुया आयज पर्यंत आमी चिमलकारांचें आमचें नांव तुमी ते दिसा पंचायतीन एक ज्या मनशाक एका मेंबराक इलेक्टेड मेंबराक पंचायतीच्या तो शंकरगाव नायक म्हणटा तेका कितें आवय ना भयणी ना जो तुमकां हेजे वयल्यान आवयच्या वयल्यान भयणी वयल्यान तो पळय गाडी घालपाक लागलो बरें केलें ताका जाप विचारलो तो म्हणजे ताका बायलेच्या मॉडेस्टी पडलें ना अशा अद्दल ह्या मताचो हांव आसा जो कोण बायलांच्या वाटेक वयतलो
हेचेर जर हे जर घेतलो संशय जर घेतलो जर जायत आनी गाळी जर घालतलो जर जायत अशा मनशांक ही शिक्षा ही गोंयकाराचे रोजी रोटीचो प्रश्न आसा म्हणजे ते तळे आसात जावं तेंका थंय प्रशासन स्तंभ हाडटा जावं ते युनिटी बॉल हाडटा हे कोणाक हाडटा हे जर गोंयकार नाका म्हणटा जाल्यार तुमी हो विशय बंद करपाक जायो हे तुमी कितें हो रोवन खंवटो सुद्दां म्हणटा सरकार हाडटा सरकार म्हणल्यार हांव कोण तो पयलीं जाणून घेवपाक शीक सरकार म्हणल्यारूच जे गोंयकार आसा जावं सरकार म्हणल्यार जे वोटर्स आसात जे नीज गोंयकार आसा पीपल आसा ऑफ द पीपल बाय द पीपल अँड फॉर द पीपल म्हणल्यारूच सरकार तुमी डिसिजन घेतात तो सरकार न्हू तूं रोवन खंवटो जावन कोण म्हणटा पळय हो सरकाराचे हे सरकाराचे म्हणल्यार हे लोकांचे आणि गांव जो आसा तो गांव वसवणारे लोक आसात ते गांवकार लोक आसा आणि हे ते गव्हर्मेंटाचे मनीस आसा तुमी अशें समजनाका तुमचे कडेन सत्ता येयली म्हणून तुमी सत्ता सरकार अशें म्हणटात तशें गजाली ना सरकार म्हणल्यार लोक हे तुवें पयलीं जाणून घेवपाक जाय जावं फुडले घडयेक तुमी आज चिंतवात हे गोंयकारांनी चिंतपाक जाय आज हांगा कोण येयल्यात एक हांगा मायग्रंट दिसताले पळयात हे मायग्रंट फक्त आमचे गोंयकाराचे अगेन्स्ट स्टेटमेंट करतात आनी गोंयकारांक फोंडांत घालपाक भाशा करतात पूण हांव म्हणटा हांगा एक गोंयकार आसात ते गोंयकार हांगाच उरतले पूण हे गुवाहाटी हांगा फाल्यां जो मायग्रंट आसा ते आपल्या गांवांत पळटले आपले घरदार आपलो धंदो सगळो तांच्या गांवांत आसतलो पूण आमी गोंयकार शेणटले हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता ह्या गोंयांत कोण आसा तेंच्यानी जे बहुजन समाजाचे लोक आसात जावं एसटी लोक आसा एससी लोक आसा जावं बाकीचे अदर लोक आसात हेंच्यांनी आज गोंय सांबाळपाची गरज आसा येणाऱ्या काळान आमची शेतां भाटां गेली दोंगर गेले जाल्यार झाडां पेडां गेली जाल्यार हांगा गोंयांत सगळें निसणटाण जातलें हांगा ऑक्सिजन घेवपाक स्वासोस्वास घेवपाक लोकांक त्रास जातले सो आमची झाडां पेडां आमचे दोंगर हे आमकां जाय जितले डेव्हलपमेंट जाला तो एक इको बॅलन्स सांबाळपाक जाय ही आमची इको बॅलन्स सांबाळिना जाल्यार येणाऱ्या काळान जे गोंयकार आसा ते त्रासान पडटले सो हांव गोंयकारा कडेन मागला आमचे जो निसर्ग आसा तो गोंयकारांक जाय आमचे फुडले जनरेशनाक हे दोंगर झाडां पेडां तळयो दोंगर सगळें जाय सो सरकारान हेजेर आतां विचार करपाची गरज आसा जाल्यार लोक आज उठलेले आसा लोक तुमकां धडो शिकोवपाक टायम लागपाचें ना खास करून तुमी जागे जायात लोकां वटेन रावात लोकांक जाय तें डिसिजन दिया देव बरें करून इतलेच कडेन सांगता हांव नमस्कार हांव शैलेश नायक शिरोडेच्यान येयला RGP सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सो मुद्दाम येयल्लो आसा जे आमच्या चिंबल गांवच्या लोकांक सपोर्ट करपाक जी तोयार लोक वाचोवपाक लागून आयज ऑलमोस्ट हंगर स्ट्रायक करता 18 दीस जाले फक्त लोकांची एकूच आसा मागणी की जो युनिटी मॉल येता तो स्क्रॅप करचो आनी जो प्रशासन स्तंभ येता तो स्क्रॅप करपाचो पूण जो BJP सरकार आसा हांकां गोंयचें पळयलेलें ना हे आयज कशें इतले
आज जाणट्यो नेण्टी बायल्यो सगळे आयज झगडटा इतले तांगे आयज दुख्ख दिसता पूण ह्या सरकाराक आयज जाग येयना म्हणून आयज इतली लोक एबा वाडत आसा आयज गोंयचे वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक जमत आसा ST भाव OBC भाव बाकीचे समाजाचे लोक आयज जमत आसा नीज गोंयकार जमत आसा की एका सरकाराक एक शिटकावणी दिवपा लागून हो युनिटी मॉल जर तुमी स्क्रॅप करना जाल्यार गोंयकार एक जावन तुमकां कितली ती पुती शिकोवपाक फाटीं फुडें रावपाना हें सांगून देव बरें म्हणटा. पूण आंदोलन सोंपलें ना ही सुरवात जी जाल्या पळय तो पर्यंत हे स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आंदोलन सोंपलें ना हें सरकाराकूय खबर आसा आनी लोकांनी ठाम निर्णय घेतलो आसा. हे जॅमराच्या बाबतींत सांगता सरकारान जो आज हांगा जॅमर बसयल्लो आसा विना कारण तो म्हाका दिसता 2027 हे गोंयचे लोक ह्या BJP सरकाराक जॅम करतले आनी जॅम करून तो जॅमर आज जो बसयल्लो आसा 27 येणारा विधानसभेक निवडणुकीक लोक ह्या गोंयचे लोक हांकां विधानसभेच्यान भायर मारतले BJP सरकाराक. त्या खातीर हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की लोकां कडेन थट्टा करूं नाका. आज गेले कितले दीस आज आमी पळयला की मोठ्या संख्येन महिला आनी तातूंत म्हाका दिसता आमची जाणटी महिला सुद्धा आज आपलें अस्तित्व टिकोवपाक गोंयचें अस्तित्व टिकोवपाक निसर्ग टिकोवपाक आज येते मोठ्या संख्येन हांगा येयल्ली आसा आनी आज हो सरकार म्हाका दिसता लोकशायेची थट्टा करून म्हाका दिसता हुकुमशाही सरकारान चालू केल्ली आसा. त्या खातीर सरकाराक सांगूंक सोदता की आज जे लोकांची मागणी आसा आज प्रत्येक ठरावीक वेगळ्या वेगळ्या विशयूचे लोक रस्त्यार येतात आनी सरकाराक ह्या कांयच पडोवंक गेल्लें ना. त्या खातीर सरकारान म्हाका दिसता आज जे खरें म्हणजे लोकांची मागणी आसा ती बरीच मान्य करची कारण जे काल डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्टान सुद्दां काल जजमेंट दिल्लो आसा की तेजे ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स क्वॅश करचें म्हणून म्हाका दिसता हो एक लोकांचो जैत जाल्ली आसा. आमी जाका आमी सदींच म्हणटा की आमी न्यायपालिकेचेर आमचो सगळ्यांचो विश्वास आसा आनी म्हणूनच तो एक बरो निर्णय काल न्यायपालिकेन दिल्लो आसा. पूण सरकारान म्हाका दिसता खंय तरी एक निर्णय घेवपाची गरज आसा की हो स्क्रॅप करपाची प्रोजेक्ट युनिटी मॉल हो स्क्रॅप करप हें अत्यंत गरजेचें. तर आमी पळयता की एका मनशाच्या फायद्याक लागून आख्ख्या गांवाचें नश्ट करप कितले पासून तुमी खबर आहात कोणाचो फायदो सांगता तोय खबर आहा तुका. तर तुमी जर आज गोंयभर पळयत हो आतां युनिटी मॉलाचो प्रकल्प हांगा तेजे पयलीं IT प्रकल्प हांगा हाडपाचो प्रयत्न केलो त्या वेळारूय म्हाका दिसता लोकांनी विरोध केला तो प्रकल्प हांगच्यान मागीर बंद जालो. तशाच पद्दतीचो विरोध आज परत चिंबलकार आमचे बेश्टे करिना. तुमी आज खूब वेळा खूब स्पिकरांनी सांगलेलें आसा तांच्यांनी सांगलेलें आसा की ताचें म्हत्व कितें. त्या खातीर आज हो BJP सरकार जर तुमी आज अंत्योदयाची भाशा करता जाल्यार म्हाका दिसता तुमी लोकांचो अंत करता ही भाशा करची. लोकांचो जो की आज आमी पळयता की स्तराचे लोक गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी लोकांची एकमेव मागणी आसा आमचे गोंयकारपण आमकां राखपाक जाय गोंयचो निसर्ग राखपाक जाय गोंयचे दायज सांबाळपाक जाय म्हणून आज गोंयकार रस्त्यार येयल्ले आसा आनी हो सरकार सबशेल म्हाका दिसता फेलियर गेल्लो आसा हें सांबाळपाक. तर आमी पयले आतां चिंबोलकर आनी चिंबोलकर भायर सरले आनी तेणी इवन कोर्टाचें डिसिजन येवन पासून एजिटेशन फुडें येयलें CMान पासून तांकां आश्वासन दिलें की तुमी तें एजिटेशन फाटीं घेया पूण तरी आसतना फुडें गेले. तर हो आख्ख्या गोंयांत कसलो संदेश दिता अशें दिसता तुका. आतां आमी जर पळयत काल ज्या वेळार ऑनरेबल कोर्टाचें डिसिजन आयलें आतां तेजे नंतर चीफ मिनिस्टरान तांकां आपयलें डेलिगेशनाक. चीफ मिनिस्टरान सांगपाक जाय आसलें की आमी तो स्क्रॅप करता म्हणून तेंची एकूच मागणी आसा की हो जो उठाव जाला तो युनिटी मॉल स्क्रॅप जावपाक जाला. सो त्या खातीर ज्या वेळार चीफ मिनिस्टर तांकां डिस्कशनाक आपयता त्या वेळार एक ठोस आश्वासन दिना त्या वेळार आंदोलन चालू करपाकूच जाय. नाजाल्यार फाल्यां सकाळी आमचो सरकार खंयचेय वेगळे पाऊल घेवंक शकता. त्या खातीर जो पर्यंत चीफ मिनिस्टराक म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टराक कालूच तांकां आश्वासन दिवपाक जाय आसलें की हो प्रोजेक्ट आमी स्क्रॅप करता म्हणूनच पळय म्हाका दिसता आंदोलन परत चालू जातलें. पूण खंय ना खंय तेंचो आमदार तेंच्या बरोबर ना म्हणून तें स्क्रॅप करूंक सोदिना कित्याक लागून दुसरे कडेन दिना. मला पळयलें जेन्ना जी तारोलकर मदें पडलो तेन्ना तेणी तेंगा एक पावल घेतलें हिंगा तेंच्या बरोबर आमदार ना म्हणून अशें कितें आहा काय सरकाराचें. वेगवेगळी कारणां आसूं शकता. पयलीं म्हणजे लोकप्रतिनिधीची एक जबाबदारी आसता की तांचो जो आमदार म्हाका दिसता तेच्या घरा कडेन ते ताका जाप करपाक गेल्ले पूण तो ज्या पद्दतीन उतरां दिता तो म्हाका दिसता ताका हो युनिटी मॉल प्रकल्प जाय म्हणूनच तो लोकां बरोबर ना. आनी सरकार जर आज तुमी पळयत हांव सगळींच म्हणटा की ही लोकशायेची थट्टा चालू आसा. दीस इज एज गूड एज डिक्टेटरशीप अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. लोकांचेर नाका जाल्ले प्रकल्प हाडून थापप आनी आपली सरकाराची जी कितें कुळी आसा ती भाजून घेवप हेंच सरकाराचें काम चालू आसा. देव बरें करूं.
म्हणून व्हिडिओ मला हे लावून पंचायतीन जेन्ना तुका रिजेक्ट केलें हा तूं काडून जेन्ना तूं हितून व्हिडिओन गेलो त्या वेळार 20-25 दीस घेतले तेणी हे सगळे डॉक्युमेंट रेडी करपाक आनी जेन्ना डॉक्युमेंट रेडी केले तेन्ना तेणी हेका सांगले व्हिडिओक सांगले आयज तूं ऑर्डर पास कर म्हणून आयलें लक्षांत गोविंद बाबा ते सुद्धा 7:30 राव रे बाबा सांगता तुका हांव हा हे सुद्धा 7:30 राज्याक आणि त्याची ऑर्डर जी आसा होय हेच कोण सरकारी अधिकारी डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे 2 दिसा भितर हे घेता हियरिंग घेता आणि त्याची तेणी केला ते व्हिडिओन केला ते म्हणजे कोणाक उंदराक काय महाजराक म्हणटा ती हेजी एकमेकाची साथ असलो प्रकार हो सगळो गव्हर्नमेंटाचो आणि तो सांगता रोहन कोर्टाक सांगता आमचे कडेन सगळे परवाने आसा सगळे परवाने आसा अरे बाबा हे परवाने सरकाराच्या मनशांक तुमकां मेळचे नाल्यार आनीक कोणाक मेळटले रे बाबा आणि खंय बरयल्ले आसा होच सांगपी आमचे कडेन वेटलँडाचे सुद्धा हे आसा म्हणून कितें आसा परमिशन आसा म्हणून एनओसी आसा म्हणून ना वेटलँड एक्टान खंयच बरयल्लें ना की कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर कितें करचें म्हणून लायसन दिवचें म्हणून अथवा एनओसी दिवची म्हणून हो सगळो प्रकार जाल्लो आसा गोविंद बाबा आता तुम्ही काल डिसिजन घेतलेले की असेंब्लीचेर वचपाचें म्हणून सो आता तुम्ही टायम दिला सो आता टायमान कितें मागीर टायमाच्या नंतर कितें करतले वयतले असेंब्लीन काय आमी रावतले हें करतले तेज्यान पयलीं आमचें हें जें आसा ऑपोजिशन जें हें आसा तेंचे कडेन मागता प्लीज तुम्ही या आमच्या सीएमा कडसून अथवा गव्हर्नमेंटा कडसून एश्युरन्स घेया बाबा आमी आसा न्ही हे दोनूय जे प्रोजेक्ट आसा ते स्क्रॅप करता म्हणून तेन्नाच हे जो कितें एज्युकेशन जाल्लें आसा ताका ती एंड जाता कोर्टान जें आसा आमकां काल हें मेळ्ळो विजय मेळ्ळो ही दुसरी पार्टी आहा ती कोर्टान हें चालूच उरतलें अन्यथा हां आमकां ह्या गरीब सगळ्या लोकांक कोर्टाच्यो पायऱ्यो झिजयत रावचे पडटा सांगता मरे तो आपल्या हितून काय ना आपूण आपले डीएनए जरी हें जर नासलो जाल्यार आपल्या शेतांतल्यान कित्याक करिना तो हय सांगता मरे तो आपल्या हितून आपूण आपले एसटी समाज डीएनए जरी हें जर नासलो जाल्यार आपल्या शेतांतल्यान तेंचे जाता म्हणून रक्त आसा म्हणून काय सगळ्या शांत पडा एसटी समाजाचे काय जालें रे शांत पडा चार जाण करपाचें आमकां नोटिफिकेशन काड आनी एश्युरन्स दी फाल्यां टायम घेवन येता म्हणून हें आमी सांगलें जालां आनी चेंज करना तुम्ही आयकूंक ना आमच्या 4 जाण कितें आयकलो तेजेर मातशें प्रेशर पडून आमी थोड्या वेळान सगळ्या लोकांक मातशें लायन करची डबल भुरग्यांक सांगता मदीं मदीं तुमी बायलांची मदीं रावा कित्याक पुलीस करतली आसा सिस्टमॅटिकली ओके आमी सांगतलें या म्हणून तेन्ना जातलें तेन्ना वचपाचें आनी ग्रूप करचे लायनीन वया ओके
नका आमका नका आमची जमीन आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमची जमीन आमची जमीन आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमची जमीन आमका जाय आमची जमीन आमका जाय आमची जमीन आमका जाय आमका जमीन आमका जाय युनिटी मॉल आमका नका 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 आमची जमीन आमची जमीन आमची जमीन आमच्या तळे आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचे तळे आमचे तळे आमचे तळे आमचे तळे आमचे तळे आमची जमीन आमची जमीन आमचं डोंगर आमचं डोंगर आमचे तळे आमचे तळे आमची शेता 알지? 알지? GP 여버지 그래서 여버 GP 여버 बंद करो मस्त GP जिंकले मगर सोडचे ना
तर आता जवळजवळ अर्ध्यावर आम्ही सरकारात दिलेलं आहे, अर्ध्यावर जाऊन गेलाय. पण सरकाराच्या वतीन कोणूच सरकारचो मनीस आमकां तसल्याच तरेचो निरोप मेसेज घेवन हांगासर आयिल्लो ना. तेन्ना फुडली कृती म्हणून आमी आता असेंब्ली कडेन मार्च करतात. तेन्ना आता हो जो रोड आसा, हो जो ओल्ड रोड आसा, ह्याच मार्गान आमी फुडें सरकतले. परतून एक सांगता, कोणूच कसल्याच प्रकारची मस्ती करचेना, दुखलाटकली करचेना. शांतपणान घोषणा दिया, तुम्ही घोषणा दिया, तुम्ही एकमेकाच्या मदीं डिस्टन्स दवरा, एक हातीचो तरी डिस्टन्स दवरा आनी घोषणा दी. आमी शांततायेन फुडें वचपाचें. जर तर आमकां जर आमी हांव अजय आनी आमचे जे हें आसा म्हणजे बाकीचे आमचे सगळे ते आमी फुडें आसतले. आमी जर थांबले, तुमी थांबपाचें. आमकां ढुकलून तुमी फुडें वचनात ना बायानो, कळ्ळें न्ही? जाल्यार तुमी जायो फुडें व्हरात, तुमी कितें वचपाचें हें कळ्ळें न्ही? आनी आमच्या भुरग्यांकूय सांगता, तेंच्यांनी हेंकां सगळ्यांक कितें करपाक जाय, आमच्या अशा शिस्तीन तांकां फुडें घेवन या. आनी हांव जे आमचे लॉ अँड ऑर्डर सांबाळपा खातीर जे आमचे ऑफिसर आसा हांगासर, पुलिसांचो खूब मोठो फौज फाटो आसा, तांकां एक रिक्वेस्ट आसा म्हाजो, प्लीज विनाकारण कोणाकूय ओडून व्हरून तुमी तुमच्या बसींनी बसों नाका आनी विनाकारण ह्या आमच्या लोकांचेर, ह्या गरिबांचेर तुम्ही लाठीचार्ज करू नका. तेन्ना आमी आतां फुडें सरता. आमची वाट आमकां मोकळी करून दिया. आमी फक्त घोषणा दितले, कोण गाळी घालचे ना, 2 लायनींनी वयतले. ओके.
चालू आसा असेंब्ली आसा चालू आसा असेंब्ली मेळना तुमकां आमी तितल्या परिस्थितीन त्या रेडियस तेज्या फुडें तुमकां वचून आमी ऑलरेडी मेन पब्लीक जाल्ली आसा ताच्या फुडें तुमी हें करूं नाका ताच्या फुडें हांव आमी तुमकां मॉडलीच्या पणजेच्या हाडयला आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा काय ना तूं सांग आमी कॉन्स्टिट्यूशन आसा काय ना आमी सांगता काय कॉन्स्टिट्यूशन आसा आमच्या जाय आमी प्रेशर करूंक शकताले मागीर आमकां हे आसा 144 लागला म्हणून तरी पण हांगा वयतले गेले आमी प्रॉब्लेम कसो ट्राफिकाक प्रॉब्लेम जाता ट्राफिकाक ना आमी आमच्या ज्युरिडिक्शनान आसा ते हेज्याय पयलीं आमी आंदोलनां केलां आनी आमी ज्युरिडिक्शनान गेला आमी तुमी जाणा कशें करता शिस्त पद्दतीन करता आमकां जाल्यार आमी थंय आन्सर करतले बस स्टँडार सगळे हाडून जाता ते आमी वयता पूण आतां ह्या क्षणाक तुमी हाडूंक शकना आमकां खंयचोच कायदो आमचे कडेन कितें कोयतो आसा आमचे कडेन तलवार आसा आमचे कडेन कांयच ना आमचे फक्त आमचे उतर आसा आनी कांयच ना आमी ट्रॅफिक सारकें सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग वयता आमकां एलाव करा जेन्ना तुमकां दिसता कितें करता आमी मस्ती करता तेन्ना तुमी हाडे आतां सद्या आमी कांयच मस्ती करूंक ना स्लोगन सुद्दां आमी कांय दिवंक ना आमकां युनिटी मॉल नाका आमी प्रस्ताव आमी अल्टिमेटमी दिल्लो आसा तुमी तो अल्टिमेटम तांकां पावया तेजे रिवॉर्ड आमी परत दिवचे आसा आमी फाटीं घेयना म्हणून तुमी पावया आमकां ती चड करूं नाका दुसरी गोष्ट आतांच म्हाका मेसेज येयल्लो आसा काल सीएमा कडेन आमी जे पळय डिस्कशन केलें तें निश्फळ जाल्लेलें आसा ताका काय आतां अर्थ उरूंक ना जो सीएम आतां सांगतालो आमकां कोण तरी म्हटलें आमकां 4 जाणांक मेळ सांगला म्हणून तितून सीएमान फटींगपणां केल्लीं आसा आमचे कडेन कालच्या नंतर आमी तांकां स्पेसिफिकली काल रिक्वेस्ट केल्लो की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जो कितें निर्णय जाल्लो आसा तेतून तुमी अपील फायल करचो ना म्हणून पूण आतां जस्ट नाव उलट्या गड्यार पाणी तशें शेवटी सीएम जे आसा आपल्या मूळ पदार गेल्ले आसा तेका आपलो जो लाडको मंत्री जो आसा बाब रोहन गांवडो तेजेक तेका लाड पुरोवपाचेच आसा सो नाव UTDC इज गोईंग इन अपील आमी कितें करूया ह्या हेचो कितें करता आमी निषेध करता मुख्यमंत्र्याच्या ह्या डिसिजनाचो आमी कितें करता ह्या मनशाक आमच्या चिमलच्या एसटी बांधवाचे कांयच पडलेले ना म्हणून हे जे आंदोलन जे आसा ते आता आनीक उग्र जातले इट विल बी इंटेन्सिफाय वाय जर तर
हे जर हांगासर त्यांनी बंद जर केल्ले जर जाय अपील जर ना केल्लो जाल्यार आमी समजतले आसले की हेणी खंय तरी कितें करपाक आमचे कडेन चर्चा करपाक कितें तरी मुद्दे दवरलेले आसा म्हणून तेन्ना हो आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री असो वागता तेन्ना हांव सांगता डॉक्टर प्रमोद सावंताक तूं आमकां प्रवृत्त करता कितें म्हणून तुका खबर आसा हांगासर हेजें व्हडलें आंदोलन चालू आसा तूं आमकां प्रवृत्त करता की हें जें एज्युटेशन जें आसा आनीक चड इंटेन्सिफाय करपाक बरोबर हां आतां तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे क्लियर म्हणजे चुकी पडटा खबर आसा हें लिस्ट बी घ्या आधी कळ्ळें न्ही अन्नाला दोन हें आसा न्ही एक कोणी घेतलो शंकर नायक तिने आमचे विरोध केले व शेवूळ आता शंकर नायकाचेच भाषण वागता काल आमकां तिने सांगलेलं हे काय करची ना म्हणून आणि आयज तिने अपीलान गेला मोर्चा आसताना तर आम्ही वयता आमकां मामलेदाराकूय सांगता आमी आमच्या हितून आसा ज्युरिडिक्शन आसता ते 163 144 ते आमकां सांगता ना प्रिव्हेंटीव टू आमकां प्रिव्हेंटीव जे आमी आमची ही आमचे हे महायुद्ध जे जीवन मरणाचो प्रश्न आमी रेडी आहा तूं कितें प्रिव्हेंटीव करूं ते रेडी आहा आमी मार्च घेवन पळयता या मरे हायकोर्टान हा भाऊ they will आमकां ते करतले हें करता कळ्ळें न्हू आनी दे वॉन्ट सेम थिंग तांकां तशें इन्स्ट्रक्शन आसतलें कळ्ळें न्ही जर तुमची ऑर्डर जर आसात हें जर करिना जर आसत जाल्यार तेंकां अरेस्ट करात म्हळें म्हणून कळ्ळें न्हू सो ताका लागून लेट अस यूज अवर स्ट्रॅटेजी आमी सगळे हांगासर आतां धरणां करतले बसतले हांगासर कळ्ळें न्ही तो पर्यंत तेजो फुडलो निर्णय जर येना कळ्ळें न्ही चांगले बरं काल 20 जणांचे आयटम 4 जण किती आयटम एक काम करा धरणा करा बसा बसा बाय बसा 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 साईडीक बसा हातेर बी बसू नका प्लीज चला म्हाका जे सांगता न्ही ही लोकशाही आमची प्रत्येक रस्तो जर तुम्ही वाडोवपाक लागली न्ही तुमचे कितें हें आसा न्हू तुमकां कळ्ळें न्ही माणुसकीची तरी कदर करा माणुसकीची कदर करा हे सगळे आसा ते हे हितून वागपाक जायना तुम्ही मनुष्य तुम्ही बायल मनीस बरोबर आम्ही आमच्या गावान कितें चल्लां कितें हे गोंय कोणाचें आमच्या गावान हय BNS मागीर मजा करता तुम्ही सगळे ते आदेश वाटले हे हेणी पाळले व्हिडिओन पाळले पंचायतीन पाळले जालें कितें अशी बरी उलयता तुम्ही काबार करा इंडिया आम्ही जगपाच्या लायकीचे न्ही कुत्री आम्ही बरी इन्स्ट्रक्शनां दिता तुम्ही अरे तुमच्या ह्याच्या ज्युरिडिक्शनच्या बाहेर आसा आम्ही करिना तुम्ही हरशी करिना डायव्हर्ट जेन्ना राष्ट्रपती येता तेन्ना कितें करता तुम्ही आमकां लायना हेजेर पेजेक लायना तुम्ही करिना तेन्ना आमी डिस्टर्ब जायना तुमचे VVIP आणि हे गरीब जनता जेन्ना हें करता तुम्ही म्हाका सांगता हें कर म्हणून हय कितें माणुसकी आसा काय ना आमकां आम्ही 4 जण येना म्हणून हॅलो हॅलो
स्पीकर लागी घे स्पीकर लागी घे हॅलो तो आवाज करायचो पण आता परत पोलिसांनी सीएममध्ये फोन येईल की 4 जण डावपायतात आम्ही ठामपणे मला 4 जण आम्ही असणार आता आमच्याच गावान व मेरशे पडटा आमची सांताची परिस्थिती पडटा आणि आमच्याच गावान पुलीस फुडें वचपाक दिना ते म्हणटा 163 BNS हे कितें तांकां सांगूंक जाय हे कायदे वयच्या पयलींचे आमी आदिवासी मागीर हे कायदे जाल्ले इलिगल सगळे करतात कायदा हातीत घेऊन आपल्या त्यांना तुम्ही काय असता त्यांना थंयसर मामलेदार येयल्लो तो म्हणटालो तेन्ना आमकां भायर वच म्हटलें तेणी आता खंय गेलो तो मामलेदार हे आणि ऐकून घ्या हो जो रोहन गावठो जो आसा तो कितें म्हणटा खबर आसा तो कितें म्हणटा तर म्हणटा तयार घेता आता युनिटी माल येता प्रशासन उत्तम येता त्यांना IT पार घेतालो त्यांना तुम्ही आमचा विरोध केलो आणि आता जेन्ना थंय इतक्यो बिल्डिंगी आयल्यो ते हे लोक आता जे विरोध करता ते खंय आसले तेन्ना आमी न्हिदलेले आमी मान्य करता पूण न्हिदलेल्यांनी जागे जावप ना गो बाय जावप ना गे मॅडम जावप न्ही हा आणि त्या वेळार तुझी जी डिपार्टमेंट आसा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आसा हा वेटलँड डिपार्टमेंट आसा बाकीची सगळी आसा ती त्या टायमार कितें करताली त्यांची लायसन्स तांकां कशी दिली म्हणजे अशें ते 10 जण आसा न्हू ते मॉलेस्टेशन करून गेल्ले आसा जस्ट नोट दीस ते मॉलेस्टेशन करून गेल्ले आसा आता हांव येयला मरे मॉलेस्टेशन करपाक हा रोहन गावठो म्हणटा म्हाका कित्याक हाडयता तूं बरोबर न्हू असलो निर्लज्जपणाची भाशा आसा न्ही तो मंत्री आसा तो करता हा खंयच्याचे हा वडाची साल काढून पिंपळाक लावप हय हे काल मुख्यमंत्र्याक सांगला हांवें सांगला तर आता आम्ही हांगासरून धर्ना धरतले पळय आता जर आमी जर फुडें जर गेले तेंचे कडेन सगळो फोर्स आसा आणि आमकां ते इम्प्लिकेट कितें करतले की तुम्ही कायदो मोडलो म्हणून तेन्ना ते काडून आमकां हितून भरतले कितें कसलें सेक्शन लावपाचें आहा ती मॅडम लायतली सांगतली तांकां इन्स्ट्रक्शन दितली तेन्ना आमी सुरवातीकूच सांगला त्या प्रमाणे आमी ते कितें करतले कित्याक शांततायेन आमच्या हेच्या पद्दतीन डेमोक्रेटीक पद्दतीन आमी करतले तेन्ना बाबा न्हू मातशें जसो हे आसा न्हू ते मातयेन हांव बसनाका मॅडम तितकी तिका ह्युमॅनिटी आसा तितकी कळ्ळें न्ही रस्तो थोडो आडवल्यार उपकारता कळ्ळें न्हू येता तेन्ना राष्ट्रपती येता तेन्ना प्रधानमंत्री येता तेन्ना तेंचे सेंट्रलाचे मिनिस्टर येता तेन्ना आमकां अशेंच आमकां हें दिता ते कितें त्रास दिता कळ्ळें न्ही आयज एका दिसान तांकां त्रास जालेलो व्हडलें कांय न्ही तेन्ना तुमी हांगासर मातशें बसा प्लीज चला धरना बसा बसा तो आवाज करायचो सगळी बसया मातशें कोणे कडेन जायच ना जाल्यार उबी रावचें दादले मातशें बसून या मरे बायलान बसले मरे
रस्त्यार मातशे बसनाका, मातशे सायडीक बस 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 बरे भायर वचनाका. आमचे रस्ते आमी बसुया. आमकां नाका, 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 आमची जमीन, आमची जमीन, आमचा दर्या, आमची न्हंयो, आमचे दोंगर, आमच्या न्हंयो, आमकां नाका, 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 आमचे गोंय, आमचे गोंय, आमचे गोंय, आमचे गोंय, आमचे गोंय, आमचे गोंय, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमचो लेक, आमचो लेक, आमचो लेक, आमचे चिंबर, आमचे चिंबर, आमचे चिंबर, आमच्यो जमन्यो, आमच्यो जमन्यो, आमची शेतां, आमची शेतां, आमच्यो न्हंयो, आमच्यो न्हंयो, आमची जमीन, आमची जमीन, आमकां नाका, 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 आमकां नाका. आमच्या न्हंयो, आमच्या न्हंयो, आमची जमीन, आमची जमीन, आमचे गोंय, आमचे गोंय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचे गोंय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमच्यो न्हंयो, आमच्यो न्हंयो, आमचे चिंबे, आमचे चिंबे, आमच्यो न्हंयो, आमचे न्हंयो, आमची शेतां, आमची शेतां, आमची शेतां, आमचे दोंगर, आमचे दोंगर, आमचे दोंगर, आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची शेतां, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमच्या न्हंयो, आमची शेतां, आमची शेतां, आमचे ताळे, आमचे ताळे, आमचे ताळे, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमचे डोंगर, आमचे डोंगर, आमची शेतां, आमची शेतां, आमचे ताळे, आमचे ताळे, भायर मारा, भायर मारा, भायर मारा, भायर मारा, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमचे डोंगर, आमचे डोंगर, आमची रानां, आमची रानां, आमची रानां, आमची शेतां, आमची शेतां, आमच्या उदक, आमच्या उदक, आमच्या उदक, सोडचे ना रे, सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना, आमची शेतां, आमची भाटां, आमच्यो न्हंयो, आमचे लेक, आमचे लेक, आमचे लेक, हे गोंय कोणाचें, हे गोंय कोणाचें.
आमचे नियम आमचे तळे हे तळे कोणाचे हे तळे कोणाचे हे तळे कोणाचे सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना सोडचना रे सोडचना कोणाचे हे गोल कोणाचे हे गोल कोणाचे आमची शेता आमची शेता आमची बदा आमची बदा आमचे डोंगर आमचे डोंगर आमचे नियम आमचे नियम आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय आमचे गोय नारी शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति नारी आता माझ्या बोलण्याने आमची एक समाज फुगडी असा आणि आमचे दुसरे ही फुगडी म्हणतले जे आम्ही 10 मिनिटांनी बसलेली असा वालार या चिमलकराच्या बायलाक पाया गेला या फुगड्यात 15 लाख फुगलेले या फुगड्यात 3 सिलेंडर होऊन गेले या फुगड्यात आमका जायते करे राखले तर तांका 7 लाख आणि दिशा माल तुझा दिसा दिशा कितनी महागाई जे साहेबी कितनी महागाई जे साहेबी कितनी महागाई जे साहेबी संसार कसा करतोय आम्ही संसार कसा करतोय आम्ही बाजारात गेल्यावर गुडू पावना बाजारात गेल्यावर गुडू पावना शंभराच्या नोटी घुमवलना शंभराच्या नोटी घुमवलना कितली महागाई जे साहेबी कितली महागाई जे साहेबी
गे साहेबीनी कितली महागाई गे साहेबीनी संसार कसा करतो आम्ही संसार कसा करतो आम्ही काबार केले तोळे आमचे काबार केले आमचे काबार केले तोळे आमचे काबार केले रुद्रप्पा चोरांनी कितली महागाई गे साहेबीनी कितली महागाई गे साहेबीनी संसार कसा करतो आम्ही संसार कसा करतो आम्ही डोंगर आमचे काबार केले डोंगर आमचे काबार केले संसार कसा करतो आम्ही संसार कसा करतो आम्ही तोळे आमचे काबार केले तोळे आमचे काबार केले कितली महागाई गे साहेबीनी कितली महागाई गे साहेबीनी संसार कसा करतो आम्ही संसार कसा करतो आम्ही सगळे टीम साहेब मारून गेला सगळे टीम साहेब मारून गेला सरपंचान कितली महागाई गे साहेबीनी कितली महागाई गे साहेबीनी संसार कसा करतो आम्ही संसार कसा करतो आम्ही सेक्रेटरी सांगू मला सेक्रेटरी सांगू मला कितली महागाई गे साहेबीनी कितली महागाई गे साहेबीनी संसार कसा करतो आम्ही संसार कसा करतो आम्ही आता माझ्या बंधाऱ्यानं तुम्ही ऐकवले 15 लाख बाबा होऊन गेले दौऱ्याने सांगत होऊन गेले कोणी राहिले दिशा आणि आमच्या सरकार आमचे तोळे आमचे बोंडे आर या चोराने खाल्लं आता कोणाकोणा विचारतो आर कोण तो कोण आर कोण रुद्रप्पा रोहन कोणते आणि तिसरा आर कोण राजेश कोणते आणि आमच्या चिन्हात खावार केलं आता आम्ही एक स्लोगन मारूया आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नको आमका नका बाहेर महाराज बाहेर महाराज बाहेर महाराज आवाज कोणाचे अरे आवाज कोणाचे अरे आवाज कोणाचे आता
आमच्या बायलांनी सगळ्यांनी पिळाले बघ घातले म्हणतात म्हाका भंय दिसता आता रडून कमीच केले जाल्यार आयलो का मातशें पळया सगळ्यांनी आता म्हाका दिसता घराणे घालपाचें उरलें आसता म्हातार पिळालो घातलो म्हणटा म्हाका भंय दिसता चला पळय बायलांनी
एक इंटरव्यू घेऊया कारण ते भितरलेले आसा आता आनी मातशें पोचला तांकां एक 2 मिनटां मातशें एक इंटरव्यू घेऊया आनी तयार राहात आनी एक फुगडी आयकात ही बाई थू चिंबेलकरांचो जो प्रोटेस्ट आहा महायूथ म्हणलेले ते अजय कोलकरान तो त्यांचा अजून चालूच आहा आणि आता सध्या तरी ब्रेक ठेवला ना की ते फास्ट करून सकाळीच्यान आलेले थोडे जाण जे